नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज एका कार्यावळीचेर वुमन्स एंटरप्रेन्योरशीप प्लॅटफॉर्म ह्या सुविधेचें उक्तावण जालें. नीती आयोगाच्या सहकार्यान ग्रामीण उदरगत संचालनालय हांच्या जोड पालवान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपले सरकार बायलांच्या उद्योजकते खातीर वेगवेगळ्यो सुविधा आनी सवलती दिता ताचे लाभ गरजेवंतांनी घेवंक जाय अशें आवाहन केलें. 10 लाख रुपयापर्यंत दिता. थोड्या जाणांक खबर आसचीना. इट इज नॉट अ लोन. इट इज अ 10 लाख रुपयापर्यंत स्टार्टअपाची सबसिडी. आणि आम्ही आतापर्यंत सबसिडी दिता तितून जवळपास म्हणजे 10 जर महिला असत जाल्यार 4 महिलांनी स्टार्टअपाच्या अंडर सबसिडी घेतल्या. 4 महिलांनी कमीत कमी 1/3 महिलाच आसा स्टार्टअपाच्या अंडर सबसिडी घेवपी. म्हणून स्टार्टअप जर आपलो रजिस्टर्ड करतलो आसत जाल्यार ताका IT इंजिनियरूच जाय अशी गरज ना. स्टार्टअप एनीवन कॅन स्टार्ट. आणि तो कसो सुरू करपाचो, कितें सुरू करपाचो ताची ट्रेनिंगूय आमी म्हणजे यंग क्राउड फाटल्यान जी बसल्या तांच्या खातीर सांगता हांव. यू कॅन डू द स्टार्टअप. म्हणजे त्या स्टार्टअपाच्या अंतर्गत फक्त लोन न्ही तर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा सबसिडी दिवपा खातीर तयार आसा. आणि ब्रिक्स वुमन स्टार्टअप कॉन्टेस्ट हो कित्या खातीर आसा, आमी जी बरी बिझनेस करता तांच्यांनी ह्या कॉन्टेस्टांत पार्टिसिपेट जावचो. आनी इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस. इंटरनॅशनल लेवलाचो ब्रिक्स वुमन स्टार्टअप हाजो लॉन्च जे आसा ते आमच्या हांगासल्यान गोंयांतल्यान जाता. दिस इज ऑल्सो प्राऊड मोमेंट फॉर अस. संवसारभरात सध्या झुजग्रस्त परिस्थिती आणि आर्थिक अस्थिरताय निर्माण जाल्ली असताना केंद्र सरकाराच्या प्रभावी नियोजनाक लागून भारतीय जनतेक कसल्याच टंचाईचो सामनो करचो पडूंक ना अशें स्पष्ट प्रतिपादन भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते यतीश नायक हांणी केलां. काँग्रेस आनी हेर विरोधी पक्ष ह्या विशयाचेर राजकारण करता असो आरोप लेगीत यतीश नायक हांणी केलो. पत्रकार परिशदेत तांणी वेगवेगळ्या सरकाराच्या काळांतली आंकडेवारी सादर करून हेर पक्षांची सरकारां आनी सध्याचे मोदी सरकार हांच्या कार्यक्षमतेची तुलना करून अदीक माहिती दिली. We know what is the international situation vis-a-vis these happenings world over. अशें असताना महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार केंद्र सरकाराच्या इफेक्टिव्ह प्रो पीपल गव्हर्नन्सच्या माध्यमांतल्यान कसल्याच तरेची एसेन्शियल कमोडिटीची शॉर्टेज जाल्ली ना. सो एसेन्शियल कमोडिटीजांचो जो सप्लाय आसा तो कंटिन्युअस आसा, तो अनइंटरप्टेड आसा. आणि तुम्ही जर पळय जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारला त्या उल्या जो नॅशनल इंटरेस्टान उलो मारला त्या उल्या सगळे सिटीजन. गोंय राज्यांतल्या शिंदे सेना कार्यकर्त्यांची राज्यभवनावयली बसका येता त्या शुक्रारा दिवचली हिराबाई झांटये सभाघरात आयोजीत केल्या. हे बसकेक मार्गदर्शन करपा खातीर महाराष्ट्रांतले पक्षाचे फुडारी उपस्थित रावतले अशी माहिती शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिशदेत दिली. आगामी विधानसभा आणि हेर वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर शिवसेनेचे शिंदे गट गोंयांत प्रभावीपणान काम करतलो अशी माहिती लेगीत ह्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. 15 तारखे शुक्रारा सांजे 4 ते 8 वरां मेरेन राज्य कार्यकारिणीची बैठक आसा. ह्या बैठकीक आमचो गजभाऊ किर्तीकर जे लोकसभेचे माजी खासदार आसा, महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि आमचे गोवा राज्य संपर्क नेते गजानन किर्तीकर याच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक संपन्न जातली. आणि या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत हे हजर असतले. तसेच पक्षाचे सचिव संजय मोरे आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाचे प्रमुख यांचे खास निरीक्षक म्हणून बालाजी खटगावकर हे उपस्थित असतले. तसेच संपर्क प्रमुख सुभाष सावंत. सांकवाळच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात जाल्ल्या विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणात चौकशी प्रक्रिया गंभीरपणान सुरू आसा अशी माहिती दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटस हांणी दिल्या. पिलानी कॅम्पसात 2 दिसां पयलीं अर्जुन साबू ह्या केरळच्या विद्यार्थ्यान आत्महत्या केल्ल्याची घडणूक घडिल्ली. ते फाटभुंयेर जिल्लोधिकाऱ्यांनी खबराकारांक माहिती दिली. Now the case is of a PhD scholar who was staying outside the campus in a PG
The preliminary finding is that it is a case of suicide, and police investigation is currently undergoing, and we will be able to give detailed information after the police investigation and postmortem reports are received. Now, this is the second incident which was reported this year. Last year we had unfortunately 4 similar incidents of student suicide. Now, district level committee, the police team, the state level committee and national level committees have visited the BITS Pilani campus because of the frequent cases of student death which was reported there. Now, in all the committees during the investigation, the main finding is that there is a case of suicide contagion or cluster effect which is happening. Now, by suicide contagion, what is meant is that basically when there are repeated incidents of student suicide, the at-risk people or vulnerable people tend to imitate and they commit suicide when there is an emotional stressful situation. Now, this is what has been the major finding in all the investigation, and we have conducted a detailed investigation into the frequent student suicides in the BITS Pilani campus, and we have submitted a report to the government also. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय फुडारी आणि दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिसांच्या गोंय भेटी खातीर गोंयांत पावल्यात. पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी तांकां येवकार दिलो. आपल्या गोंय भेटेत अरविंद केजरीवाल 2027 वर्सा जावपी गोंय विधानसभा वेंचणुके संदर्भात राज्यांतल्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतले. तांच्या हस्तुकी वेळींतल्या आमचे आरोग्य नायट क्लिनीक ह्या भलायकी केंद्राचे उक्तावण जातले. त्या भायर केजरीवाल हे समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकां वांगडा भासाभास करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यांच्यान 5 देशांच्या भोंवडेर वचपाचे आसात. संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वेया आणि इटली ह्या 5 देशांक ते भेट दितले. दौऱ्याच्या पयल्या पावण्यार ते फाल्यां अबुधाबीत पावतले. ह्या भेटीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान हांची भेट घेतले. हे बसकेत उर्जा सहकार्या सयत परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांचेर चर्चा जातली. फाटल्या 5 म्हयन्यांत दोनूय फुडाऱ्यांची ही दुसरी भेट आसा. त्या उपरांत प्रधानमंत्री हेर 4 देशांच्या भेटीर वतले. विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव CB जॉर्ज हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या विदेश भेटीविशीं पत्रकारांक म्हायती दिली. NDRF म्हळ्यार राष्ट्रीय संकश्ट निवारण पंगड तोखणाय करपासारखे काम करता अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. संकश्ट वेवस्थापनांत हो पंगड म्हत्वाची भुमिका बजायता अशें तांणी म्हळें. उत्तर प्रदेशांत गाझियाबाद हांगा NDRFक राष्ट्रपती प्रशस्ती पुरस्कार भेटोवपाच्या सुवाळ्यात मंत्री शाह उलयताले. संकश्ट येवचे पयलीं आनी संकश्ट काळांत लेगीत NDRFच्या सादुरतेक लागून लोकांक खूब थाकाय मेळटा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला 2014 सावन संकश्ट जोखीम उणी करपा खातीर लेगीत यत्न चल्ल्यात आनी ताका लागून फाटल्या 12 वर्सांत संवसारीक मळाचेर भारतान संकश्ट निवारण व्यवस्थापनात उंचेली सुवात मेळयल्या अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. परंतु अब हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम जीरो कैजुअलिटी के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. मित्रों, NDMA और NDRF ने इस दिशा में ढेर सारे काम किए हैं. NDMA ने एक और तो नीति विषयक निर्णयों में उत्तर प्रदेशात वादळी पावस आणि वाऱ्याक लागून आणि जोगला पडिल्ल्यान घडणुकांक लागून व्हडा प्रमाणात जिवीतहानी जाल्या. फाटल्या 24 वरांत उत्तर प्रदेशांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत मेळून 104 जाणांक मरण आयले, जाल्यार खुबशे जाण जखमी जाल्यात. थळाव्या प्रशासनान दिल्ले म्हायती प्रमाण कांय जाणांचे मरण वीज पडिल्ल्यान, वणटी कोसळिल्ल्यान वा वेगान व्हांवपी वाऱ्याक लागून झाडां हुमटून पडिल्ल्यान जाल्ल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आसा. हे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ताकतिकेची बसका घेवन परिस्थितीचो नियाळ घेतला. बाधित कुटुंबियांक ताकतिकेची मजत दिवपाचे निर्देश लेगीत तांणी प्रशासनाक दिल्यात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो.
आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.